तो आमकां स्विकारता, तो आमकां वेंगोयता. आमचें कुसलेलें जिवीत तो पळयना, पूण आमकां भुरगीं कशी तो वेंगोयता. आमी खूब असले अणभव पळयलेले आसा. पयले सुवातेर ते दोग जाण भाव बापायचे सोरशिल्ले कशे भशेन पयस वेतात. एकलो सगळें आपलें आसलेलें तितलें घेवन वता, दुसरो सगळें थिंचरूच दवरता, पूण ताचो मनोभव कसलो आसा तो आमी पळयता. एकलो वेता, सगळें उगडायता आनी तो दुकरांची पर्यंत ती खाण खावंक ताका मेळना म्हणून ताका मागीर घरांत आपल्या कितें चलता तो उगडास येता आनी ताका लागून तो पोत्तून येता. आनी हांव तुजो नोकर म्हणून तूं म्हाका पोत कर म्हणून असलीं चिंतनां घेवन येता. पूण बाप ताका पळयल्या उपरांत तो पोत्तून येता, तो सारको वेंग मारता आनी खुशाल जावन सगळें फेस्त करच्याक तो हुकूम दिता. आनी दुसरो पूत ताका लागून आपलें जिवीत मौजा मारूंक म्हाका मेळोंक ना आनी हे भशेन हांवें सगळें केलेलें आसा, पूण म्हाका तूं कांय दिनाय, असलीं चिंतनां घेवन आसा. कुसकेपण ताचे मदें आसा आनी ताकाय तो वेंगोयता. आमच्या मदें असलेंच खूब घडटा. आमी जाणो हें आमच्या गोरब्यांत कितें जाता पळय तें. पूण बापूय आवय कशे भशेन भुरग्यांक वेंगोयतात तें आमी जाणो. थिंचून आमकां देवाचो मीत मेर नासलेलो मोग अणभवंक मेळटा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हो मोग कसो आमकां अणभवंक मेळटलो. पयले सुवातेर आमी भावार्थ धरूंक जाय की जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणून. हें सगळें पळय आमकां घडून दिलेलें आसा बापान. पयले सुवातेर ताणें आमकां मोगान घडून हाडलेली आसा, पूण जेन्ना आमी ताचे सोरशिल्लीं पयस वेता तेन्ना तो आमकां पोत्तून हाडटा आनी पोत्तून हाडटा आनी आमकां काकलूत आपल्या मोगाक लागून दाखयता.